Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही सध्या आसा पणजेच्या गोवा सहकार भांडार म्हणटा थंयसर आसा आणि जशें की आमी पळोवपाक शकता हांगासर जशें लोकांक काल न्यूज मेळ्ळी की फाल्यांच्यान हो कर्फ्यू लागपाचो आसा. सो लोकांनी ऑलरेडी हांगा रश करपाक चालू केल्लें आसा. गव्हर्मेंटान क्लॅरिफिकेशन दिल्लें की एसेन्शियल शॉप्स ओपन आसतली तरी लोकांनी आयज हांगासर खुबशी गर्दी केल्या. हांगा क्रावड तुमकां दिश्टी पडटलो. इतलें सांगून सुद्दां गव्हर्मेंटान इन्सिस्ट करून की रश करचो न्हू जे एसेन्शियल शॉप्स आसा थंयसर. तरी आयज आमी हांगासर क्लियरली पळोवंक शकता की कितली हांगासर रश जाल्ली आसा. आनी वायन स्टोराचेरूय हांगासर सद्या गर्दी पडपाक लागल्या कारण लोकांक खबर आसा फाल्यांच्यान हे सगळें बंद आसतलें म्हणून ओन्ली एसेन्शियल्स वील बी देर. आनी जशें आमी पळयता हांगासर लोकांनी सकाळच्यानूच गर्दी चालू करपाक सुरू केल्ली आसा हांगासर. सोमाच्यान 1 मेरेन चालू आसतले सकाळचो आदीस तरी कांय गोष्टी लोकांनी गर्दी करपाक येना. आदीस 15 दीस कंटिन्यू चालू आसतले लोकांनी गर्दी करपाक येना. सगळें सामान आसतलें बोल्यान सोमारा भाजी सुद्दां गावतली गोष्टी गर्दी करपाक येना. फक्त आमचेरूच ताण येता आनी लोकांकूय भंय एके वाटेन. लोक मातशे भिलो आहे, पॅनीक जालो आहे. मासा शॉप बी बंद जाता मातशे मार्केटाक गर्दी जाली. गिराक चड हा गिराक चड आहे. मातशे लूट आहा सारकी मार्केटान. तुमचे लोक लॉकडावन जायत म्हणून लॉकडावन जाता मग मातशे भिलो आहे लोक. पूण लोकांची आयजूच गर्दी जाल्या. लोकांचे सरकाराचे कितें जालां डिसिजन फाल्यां चेंज जायत म्हणून लोक भिल्या आनी लोक आयज गर्दी करपाक लागल्या. मातशें सामान व्हरता लोक पूण लोकांनी मातशें डिस्टन्स धरून ते सामान व्हरपाचें. आयज वास्कोन कोरोनाची केसी वाडीत आहा तरी आसतना लोक आमचे खंय तरी मार्केटान गर्दी करीत आहा. जशें आमी काल सांगलेलें आयज जायते लोकांची गर्दी भरूंक शकता असो अंदाज सगळ्यांक ऑथॉरिटींक आशिल्लो. आयज थोड्या लोकांक 7 तारखेचो पगारूय पडटा ताका लागूनय लोक जायते भायर सरलेले. हांगा मार्केटान थोड्या वेळा खातीर भरपूर गर्दी जाली. बागायतदार वेजिटेबल मार्केट फीश मार्केट फ्रूट मार्केट हांगा भरपूर गर्दी जाली. जेन्ना पयलीं पुलिसांनी हांकां पयलीं वॉर्निंग दिलें अनाउन्समेंट केलें की हांगा गर्दी करप ना, पॅनीक बायींग करपाची गरज ना कित्याक मार्केट फाल्यांच्यान ओपन आसतलें. लोकांनी हाका कर्फ्यूवाक मिसअंडरस्टँड केल्या लॉकडावना बरोबर आनी तांकां दिसता की खंय तरी हो लॉकडावन जावन हो एक्शन जातलो, खंय तरी जनता कर्फ्यूवा भशेन थोडे दीस एक्सटेंड जातलो. पूण लोकांनी आयज वचून आपलें सामान भरपाचे प्रयत्न केले. पूण ती गर्दी पळोवन लास्टाक पुलिसांनी देंवन लोकांनी दाणे घेवन विवोचो टायम येयलो आनी जेन्ना लोकांनी पुलिसांक पयलें की ते दाणे घेवन येयले मागीर लोक मातशे नियंत्रणान येयले. जे दुकानवाल्यांनी आपली ट्रे सामान बी सगळें भायर दवरले, रस्तो ब्लॉक केल्लो. पुलिसांनी आयज येवन तांचे ट्रे मार्केट सगळें मार्केट क्लियर करून रस्तोय मातसो तांकां एनक्रोचमेंट फ्री करून लोकांक चलपाक दिलें. पुलिसांनी एक व्हेरी क्लियर कट मॅसेज दिल्ली आहा की मार्केटान गर्दी करपाची गरज ना, पॅनीक बायींग करपाची गरज ना, मार्केट फाल्यांच्यानूय ओपन आसतली. सरकारान जो स्टेट कर्फ्यू जाहीर केला आणि लोकांक ग्रोसरी एसेन्शियल कमोडिटीज घेवपाक 7 ते 1 टायमींग दिला. तरी आसतना तुमी पळयता आसतलें की हांगा गोवा बागायतदार फोंड्या ही सकाळच्यान हांगासर लायट लागली ती खंय मार्केटा पर्यंत पावल्ली. लोकांची गर्दी हांगासर पळयलेल्या कळटा की हे व्हायरसाक लोक आनीक प्रोत्साहन दिता काय म्हणून. आनी हितूंतल्यान व्हायरस हो एका दिसान न्ही ही चेन अशी कंटिन्यू मागीर अशी ह्या पद्दतीन वाडत वयतली म्हणून. प्रत्येक कडे बाजारात खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसून येता आणि सगळीकडे
म्हणजे सगळे बाजार हे तुडुंब भरलेले आसात. त्या खातीर अशा पद्दतीची गर्दी करची न्ही. फुडले 15 दीस जरी जनता कर्फ्यू आसलो सकाळी 7 पासून 1 पर्यंत जे ग्रॉसरी आयटम्स आसतले आनी जीवन आवश्यक वस्तू मेळटा ही सगळी दुकानां ही सदोदीत आनी डेली ज्या पद्दतीन ही खुली आसतली. त्या खातीर म्हज्या लोकांक नम्र विनंती आसा, कोणीच खंयसरूच गर्दी करची न्ही. आमी परत एकदा म्हणजे स्टेट कर्फ्यू म्हणत ह्या निमित्तान कोरोना वाडपाची भीती आसा, त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी गर्दी करची न्ही ही तुमकां परत एकदा विनंती आसा.